नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्षपदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत काँग्रेसीचे युवा आनी फुडारी वाडट्या बेरोजगारीक लागून देंवले रस्त्यार. पुलिसांनी कांय वांगड्यांक घेतले ताब्यात. पुराय देशात 24 ते 27 जानेवारी अशे 4 दीस सगळ्यो बँको आसतल्यो बंद. 5 दिसाचो कार्यसप्तक लागू करपाच्या मागणेक कळाव जाल्ल्यान देशभरांतल्या बँक कर्मचाऱ्यांची 27 तारखेक संपार वचपाची शिटकावणी. चिंबलकरांचो निशेध जातलो आनीक खर. आमी आमची रणनिती वेळ एतिकीच करतले जाहीर. मोलाच्या कामांक 25 कोटी रुपया केले खर्च, ते गेले तरी खंय, चिंबलकर मागतात जाप. तुवें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाची मागणी सरकारान केली मान्य. बेगीनूच ओपीडी सेवा जातली चालू. फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत जीएमसीत लिंक करपाचो सरकार करता विचार. मुख्यमंत्र्याची माहिती. हडफडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकार न्यायालयांत आयलो शरण. रेडकाराक हणजण पुलिसांनी घेतला ताब्यात. उच्च न्यायालयान रेडकाराचो न्हयकारिल्लो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज. दिवचलच्या नव्या मार्केटा कुशीक पातळा कोयराच्यो राशी. लोकांनी उक्तायला भलायकेचो धोको. पालिकेन बेगोबेग घेवची दखल, थळाव्यांची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. दाबोळी विमानतळ बंद जातलो अशी वावडी पातळिल्ल्यान टॅक्सी चालकांच्या उदरनिर्वाहाचेर प्रश्न उप्राशिल्लो. ह्या फाटभुंयेर येल्लो ब्लॅक युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनान येरादारी मंत्री माविन गुदिनोची भेट घेतली. तेन्ना माविन गुदिनोन नव्यान वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्षाक परबी लेगीत भेटयली. त्याच बरोबर दाबोळी विमानतळ हो केन्ना बंद जावचो ना अशें आश्वासन तांच्यांनी टॅक्सीकारांक दिलें. युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियन आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टार आसा. हालींच त्यांची इलेक्शनां जाली आनी आमचो नवीन निर्वाचक प्रेसिडेंट आमचे प्रभाकर गाड ते निवडून आयले आसा आनी फूल तेजी हिंगा कमिटी आसा, इन्क्लुडींग सायनाथ जे जनरल सेक्रेटरी आसा, बाकीचे तेंचे ऑफिस बेरर आसा आनी सगळे आसा. आनी ते युनियनमसली तेंचे फूल पॅनल निवडून येयल्ले आसा. ते म्हाका थँक्यू म्हणपा आयला. हाल्ली दाबोलीम एअरपोर्टा लागून आमी युनियन डिफेन्स मिनिस्टर बाब राजनाथ सिंगा मेळ्ळे मान्य मुख्यमंत्र्या बरोबर. ताका लागून ते आमची न्यू कमिटी येयला, एक भेट म्हूण दिवपा आयला. तेच बरोबर थँक्यूय म्हणपा आयला. हांव तांकां इतलेंच सांगतालो, दाबोलीम एअरपोर्ट केन्ना क्लोज जावपाचें स्वप्नान सुद्दां तुमी चिंतनाका. जे पर्यंत हांव आसा आनी आमी एक परमनंट सोल्युशनूय काडपाक गेल्ले आसा. म्हाका एक फॉलो अप ट्रिपूय करची पडटली मान्य डिफेन्स मिनिस्टर आनी सिव्हिल एविएशन मिनिस्टराक मेळपाक. आनी तेन्ना तेणे आमकां मार्ग दाखयला कशें परमनंटली ते क्लोज जातले. ते परत आमी ताका मेळटले. सो तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की तुमी कांय तशी काळजी करपाची गरज ना. ते थोडे जाण म्हाका सांगताले तांकां एक एकदां न्हीद सुद्दां पडना म्हूण की दाबोली ना जाल्यार कितें जातलें काय म्हूण. दाबोली एअरपोर्ट तांकां जाणवे आसा आनी आसपा जाय. एनादर 250 crores आतां आनी 2 एरो ब्रिज घालता, आनीकूय मॉडर्नायज करता. आनी तेंचे फ्युचर प्लॅन आसा रेल्वेज वयल्यान एक ब्रिज घालून दुसरे सायडीन थिंगाय ते पार्किंग करपाक. राजन थिएटर आहा थिंगा भायर म्हणजे आनी जायती सुविधा दिवपाक. तांकां जायती सुविधाय मेळना टॅक्सीवाल्या बाकीच्या. ते सगळे आमी उलयत आसा तेंकडे. अल्टिमेटली ते जातले जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट उरलो अशें जालें न्हू, कोणूच हें करपाक जायना. एअरपोर्टा बद्दल जो विशय हाय लेवलार मांडला आनी तो एअरपोर्ट कंटिन्यू दवरलो, ताका लागून आमी सराक थँक्यू म्हणटा. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा. आनी आमकां सर टॅक्सीकारांक एकूच विश्वास आसा की, आनी गोंयच्या लोकांक विश्वास आसा की दाबोली एअरपोर्ट सर्वायव कसो कोण करीत जाल्यार तो मागीर सरत करूंक शकता म्हणून. हालींच फाटल्या दिसांनी कितले आवाज येयल्लो की दाबोली बंद जाता. सो सगळ्यात पयलीं वी आर द मेन स्टेक होल्डर. आनी मिनिस्टरान आमकां सदां एक नांव दिल्लें आसा की वी आर द एम्बेसेडर्स म्हणून. ते प्राउड आमकां नांव टॅक्सीकार म्हणजे आमकां एम्बेसेडर नांव दिवपी मिनिस्टर आमकां. सो एकूच आमच्या अध्यक्षान सुद्दां सांगिल्लें सर की सर आमकां एक रात्री न्हीद पडना कित्याक फाल्यां उठून सकाळी एअरपोर्ट परतो बंद जातलो, मातशें न्यूज बीन येत जाल्यार आमकां आमी कितें पोट पडटलें. सो आमी हालीं ह्या दिसांनी पळयलां, आमी सोशल मिडियाचेर पळयता, प्रिंट मिडियाचेर पळयता, सर मिनिस्टर स्वता चीफ मिनिस्टर वांगडा आसलेलो, डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी बऱ्यांतले बरें आमकां सरान एक उतर दिला की दाबोली हो कसो आपूण आसल्यार कसो जावन दिवचो ना.
राज्यात वाढत आशिल्ल्या बेरोजगारीचो निषेध करपाक बिरेस्तारा काँग्रेसीचे युवा आणि फुडारी रस्त्यार देवले. गोयच्या तरणाट्यांमदीं वाढत आशिल्ल्या बेरोजगारीक लागून भाजप सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला आनी बेगोबेग दुरुस्तीची पावलां उबारूंक ना जाल्यार आंदोलन आनीक खर करपाची शिटकावणी दिल्या. बिरेस्तारा युवा काँग्रेसीन बेरोजगारी आनी म्हारगाई आड पणजे मोर्चा काडलो. आल्तींच्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याकडेन वचपा खातीर भायर सरिल्लो मोर्चा पुलिसांनी पणजे आडायलो. स्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलिसांनी कांय कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, पक्षाचे सहप्रभारी अंजली निंबाळकार, युवा काँग्रेस अध्यक्ष अर्चित नायक आनी हेर कार्यकर्ते मोर्चात वांटेकार जाले. ह्या वेळार व्हडा संख्येन पुलीस फौज तैनात आशिल्ली. मुख्यमंत्री हांच्या नेतृत्वा खाला सरकार हुकुमशाय मार्गान काम केल्ल्यान सगळे कडेन दादागिरी चल्ल्या. बेरोजगारी वाडिल्ल्यान ताचो निषेध करपा खातीर मोर्चा काडलो. शांतीकायेन केल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी दादागिरीच्या मार्गान आडायलो. लोकशायेत शांतपणान निषेध करपाचो अधिकार दर एकल्याक आसा. हो अधिकारूय गोंयांत ना अशें युरी आलेमावन म्हटले. गोंयांत आयज बायलां सुरक्षीत ना, बेरोजगारी वाडत आसा. बायलां सुरक्षीत नात हाची मोर्चा आडोवपी बायलां पुलिसांक लज दिसपाक जाय अशें अंजली निंबाळकार हाणें म्हटलें. युवा काँग्रेसीच्या सोपुतविधी सुवाळ्या उपरांत दनपारा बेरोजगारीचो निषेध करपा खातीर मोर्चा काडिल्लो. The unemployment problem, the corruption, the scams. And आज jenna she's an ex-MLA. She's an ex-MLA. The way our in charge is being handled. Or I can say this is basically working on the dictatorial rule of Dr. Pramod Sawant. Democracy protest करपाचो आमचो right. हो हक. आणि या हक्कापासून जो डिक्टेटोरियल सरकार चलता. The police have failed. आज गोंयांत जो क्राइम जाता, रेप जाता, मर्डर जाता, डेकॉयटी जाता, हो सरकारूय न्हिदलो. आज जे राईट आम्ही आज प्रोटेस्ट करता फॉर द राईट्स ऑफ द पीपल. आणि आज म्हाका दिसता युथाचे भुरगे मुखेलमंत्री लागीं सांगताले जे जॉब स्कॅमा विरुद्ध, जे अनएम्प्लॉयमेंटा विरुद्ध, आज जे हिंगा मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री, हो सरकार कितें आहा? मुखेलमंत्री आज आणि ह्या पद्दतीन जेन्ना आज एक प्रोटेस्ट, दिस इज आवर राईट. या आझाद मैदानात कितलेशे लोक मेले, या राईट चोरीचो चोयल्यार ही हुकुमशाय, ही दादागिरी या बीजेपी सरकारान दोतोर प्रमोद सावंतान बंद करपाक जाय. वी आर फायटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ, अगेन्स्ट करप्शन, अगेन्स्ट क्राइम्स, अगेन्स्ट मर्डर्स. आणि पुलिसांक हिंग धाडटाय, दादागिरी कोताय. हे कितें, देर इज नो सिस्टम. वी वर गोइंग देर टू प्रोटेस्ट. वी आस्क्ड फॉर अ परमिशन, दे डिनाइड इट. So when will the chief minister realize the aspirations of the youth? मैम सिंपल है. हम लोग आज यूथ कांग्रेस की तरफ से सीएम के घर पे संवैधानिक रूप से जो हमारा हक है, उस हक के हिसाब से सब लोग मिलके शांतिपूर्वक सीएम को मिलना चाह रहे थे, ये पूछने के लिए कि आज जो युवा कांग्रेस हो या यूथ हो जो गोवा का है, उसको आज नौकरी नहीं मिल रही है, करप्शन जो हो रहा है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेके हम लोग आज गोवा की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि सीएम ने असेंबली में भी जो यूरी जी हमारे एलओपी है उनको भी आंसर्स बराबर से नहीं दिए हैं, और वो आंसर अब जनता रास्ते पे उठ के उनसे मांगना चाह रही है. उसके लिए ये पुलिस आगे करके जो हमें असंवैधानिक रूप से रोका जा रहा है. क्यों पुलिस, क्यों डर किस बात का है? सीएम को, उसके मिनिस्टर्स को डर किस बात का है? इतनी पुलिस क्यों लगाई है? क्यों पुलिस लेडी यूनिफॉर्म्स लेके हमें इतना रोक रहे हैं? आज वो लेडी यूनिफॉर्म में जो लड़की है, आज उस लड़की को भी दर्द होना चाहिए कि आज जो अत्याचार महिलाओं पे प्रमोद सावंत कि ऐसी औरतें आज यूनिफॉर्म पहन के हम जैसे महिलाओं का रक्षण नहीं कर पा रही है. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बुधवारा चिंबलकर आणि मुख्यमंत्र्याची प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभावयल्यान बसका जाल्ली. मात चिंबलकरांनी ह्या बसके उपरांत खर तिडक उक्तायली. मुख्यमंत्र्यात बसकेन 25 कोटी रुपया खर्च जाल्ल्याचे सांगिल्ल्यान चिंबलकरांनी अजाप उक्तायले. हे 25 कोटी खर्च खंय केले काय असो प्रश्न आता चिंबलकरांनी आंदोलकांनी उपराशिल्लो आसा. फाटले कितलेशेच दीस जाले चिंबलकारांचे प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ नाका म्हूण खर आंदोलन चालूच आसा. मात अजून मेरेन हो प्रस्न तडीक लागना. बुधवारा चिंबलकारांनी मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेतिल्ली.
मुख्यमंत्र्यान खंय तांकां फकत 20,000 चौखण मिटर सरकारी जमनीची गरज आसा म्हूण सांगिल्ले, पूण पर्यावरण संवेदनशीलते कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान थळावे तिडकले. 25,000 चौखण मिटरा वयर बांदकाम केल्यार वाठार नश्ट जातलो अशें थळाव्यांचे म्हणणे. आरटीआय 9 माळ्याच्या बांदावळीची येवजण दाखयता, तरी लेगीत सरकार फकत 4 माळ्याचो दावो करतात. जाल्यार ही 9 माळ्याची बांदावळ कोणा खातीर? कुस्कुटा इतले लेगीत काम जावंक ना जाल्यार 25 कोटीचे खापर सरकार चिमलाकारांच्या माथ्यार फोडपाक सोदतात वय? मुख्यमंत्र्यान हाची जाप दिवची, चिमलाकारांचे मागणे. काल आम्ही सीएमांक मेळ्ळे. जशें तेणी आमकां आमच्या 15 तारखेच्या एजिटेशनाच्या वेळार एक उतर दिल्लें की 2 दिसांनी आपूण तुमच्या बरोबर चर्चा करता म्हणून. आमकां आशा आसली की ते आमचे कडेन खूप सकारात्मक रित्या आमकां कितें बरी खबर दितले म्हणून. पूण जशें आमी काल तांकां मेळ्ळ्या उपरांत तुमकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की आमच्या मुख्यमंत्र्यान आपलो शब्द पाळूंक ना, आमची सगळ्यांची निराशा केली. ताणी परतून तेच टुणटिणय वाजयलें आणि संबंद गोंयकारांचो असो समज करून दिलो की हांगासर ह्या तळ्यार ह्या वेटलँडान 4.5 लाख जमीन आसा आणि आम्ही सरकार हांगासर मागता कितकी जागा फक्त आणि फक्त 20,000 स्क्वेअर मीटर. तो प्रकल्प रद्द जावपाक शकना म्हणून. कोणाच्या बापायचो फात रे हो, कोणाच्या बापायचो फात? इतकी तुम्ही मिजाज उलयता? धाडस कशें जाता तुमकां इतकी मिजाज उलोवपाक? जर तर तुम्ही म्हणटा 25 कोटी तुम्ही खर्च केले म्हणून आता सगळे सोशल मीडियाचे हांगासर सगळे बसलेले आसा, प्रेस मीडिया बसलेली आसा, गेट ओपन आसा. वचून साधो कॉमन मनीस सुद्धा तो पळयतलो ते 25 कोटीचे काम झालं. ते 25 कोटीचे काम ते कोणाक म्हटलेला मारता. आणि जर तर तुम्ही स्टील स्ट्रक्चरूच जर हांगासर उबो जर करता आसत तो तुज्यानी खंय व्हरून घालपाक जाता. फाल्यां म्हणटलो तूं ना 25 कोटीचे हांगासर न्ही, 25 कोटीचे आमी ऑर्डर दिवन दवरलेली आसा मटेरियलाची, कामाची, जे कितें करतलो ताची. त्याचे सगळे परिणाम आम्ही कित्याक भोगपाचे? चिमलकारांनी कित्याक भोगपाचे? याचे उत्तर आमकां मुख्यमंत्र्यान दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तुवें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाचो सरकारान निर्णय घेतला. रोखडेच दोतोर आनी हेर कर्मचाऱ्यांची बेगोबेग नेमणूक जातली अशें भलायकी जोड सचीव डॉ. प्रणव भट हांणी अधिसुचोवणी जारी केल्या. तुवें हॉस्पिटल जीएमसीत लिंक करपाची मागणी सरकारान मान्य केला. तशेंच बेगीनूच ओपीडी सेवा सुरू करतले आनी फुडाराक काणकोण हॉस्पिटल लेगीत जीएमसीत लिंक करपाचो सरकार विचार करता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. नोटिफिकेशन इश्यू जावपाचो आहा कदाचित जाल्यार आसतलो, खबर ना म्हाका. सांगला आमी फायल ऑलरेडी सायन डावन केल्ली आसा. इट इज डिमांड आशिल्ली सगळ्यांची की तुवें हॉस्पिटल पयस आसल्या कारणान जीएमसी कडेन लिंक जावचें. ऑलरेडी ते लिंक करपाचें ठरलां. हेल्थ मिनिस्टरांनी आमचें स्टेटमेंट काडलां तेजें की तें लिंक जातलें म्हणून. ऑलमोस्ट तेच्यांच्यो ओपीडी ज्यो जावपाक जाय इनिशियल स्टेजीचेर त्यो ओपीडी सुरू जातल्यो आनी इन लॉंग रन ओटी सुरू जातली. बाकीचें सगळें ह्या पद्दतीन करतले.
इन फ्युचर तशाच पद्दतीन काणकोणाचें लिंक करपाक जाय आमकां ओके सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जी सर्विसीस एट द रिमोटस्ट विलेज लोकांक मेळची बऱ्यो सर्विसीस मेळची ही संकल्पना तेच्या खातीर. उच्च न्यायालयान अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारल्या उपरांत बेरेस्तारा हडपडेचो तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकार म्हापशा न्यायालयात शरण आयलो. उपरांत हणजूण पुलिसांनी रेडकाराक ताब्यात घेतलो. त्या उपरांत न्यायालयान रेडकाराक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. 6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. उपरांत 7 डिसेंबराक पुलिसांनी तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकाराक चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनात आपयिल्लो. त्या वेळार सुमार 100 लोकांचो जमाव घेवन पुलिसांचेर दबाव घालपाचो आनी तपासांत अडथळे हाडपाचो यत्न केलो. आदले सरपंच रोशन रेडकर पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचेर आनी संबंधितांचेर प्रभाव घालपाचे स्थितीत आशिल्ले. देखून तो साक्षीदारांक धमकावंक शकतालो वा तांचेर प्रभाव घालूंक शकतालो आनी पुराव्यांत हस्तक्षेप करूंक शकतालो. देखून बुधवारा उच्च न्यायालयान रेडकाराचो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारलो. उपरांत बिरेस्तारा सकाळी रोशन रेडकार स्वता जावन म्हापसा न्यायालयात शरण आयलो. सध्या हणजूण पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला. शुक्रारान ताका न्यायालयान हाजीर करतले. Kind of they claim that they have arrested him in the remand application, which we said that since morning they had surrendered ourselves. That equals to arrest, so I cannot be arrested for the same offence twice. That is the point which we raised, and they were seeking 14 days custody. So judge is considering all this objection, given a 7 days custody for them, police custody. So तुम्ही argue केले, like argument No, only this, they were seeking the custody on our contention was that they are seeking the custody on an illegal arrest. They cannot arrest me again. तर आज मॉर्निंग ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो म्हाका आफ्टर सरेंडर करून कोर्टाकडे दॅट इक्वल्स टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 43 and 41 ऑफ NSS. सो म्हाका परत अरेस्ट करूं शकना तेका क्वेश्चन रेज केल्लो की ताका ऑलरेडी पयलीं कोर्टान अरेस्ट केल्लो सरेंडर जाला तो आनी मागीर ताका पुलीस परत अरेस्ट करपाक शकना. पूण आमचो मागीर तेजेर क्रॉस आर्ग्युमेंट आमी केले आनी कोर्टान ते कन्सिडर केले आनी ताका 7 दीस पुलीस कस्टडी आतां सद्याक ग्रांट केला. बोच फायर ट्रेजडी आरपोरा हाचे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा हाचो आयज एक व्हडलो दीस जावन आसा. कारण फाटल्याच दिसांनी पळयल्ल्या प्रमाणे पुलिसांनी हातूंत इन्वॉल्व जे सगळे 10 एक्यूज आशिल्ले हांकां अरेस्ट केली आनी ह्याच रिलेटेड जे 11वे आरपोरा पंचायतीचे सरपंच एक्स सरपंच रोशन रेडकर आसा हांच्यांनी आयज सकाळी येवन म्हापसा JMFC कोर्टान स्वताक सरेंडर केलेले आसा. जेन्ना तेंच्यांनी येवन कोर्टान सरेंडर केले तेन्नाच ताबडतोब त्या मागीर अंजूचे जे पुलीस आसा तांच्यांनी तांची कस्टडी घेतली आनी जेन्ना सांजचे तांकां रिमांडा खातीर परत म्हापशा जेन्ना JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले तेन्ना कोर्टान तांकां 7 दिसांची जी पुलीस कस्टडी आसा ती दिलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान विणा मांद्रेकार. स्वच्छ आणि सोबीत शार हे आता एक फक्त सोपनूच जावन रावला अशें म्हणपाक अवतिकाय जावचें ना. दिवचोच्या भर बाजारा कुशीक फक्त कांय सैम विरोधी आडसरांच्यो कट्ट्यो हाडून उडयतात आनी थळाव्यांक ताचो हुस्को पडिल्लो आसा. बाजारात सध्या व्हडा प्रमाणात आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्याचें दिसून येता. ह्या कट्ट्यांक लागून जळारांय वाडल्या. देखून जीवघेणी दुयेंसां पातळपाची भिरांत वाडिल्ली आसा. पालिकेन हाचेर बेगोबेग दाखल घेवची अशें मागणें थळाव्यांनी केलां. आमचे बिजोले मार्केट नवे मार्केटाचे देगेक ही जी ओपन स्पेस आसा त्या ओपन स्पेसीन परत लोक हाडून हे कट्ट्यो आडसाराची कट्ट्यो जावं हे कितें पराठा जावं कसली घाण हाडून उडयतात मुततात कितें तरी करतात. पूर्व आमी मे म्हयन्यान अशीच एक हांगासर विजीट केली तेन्ना कट्ट्यांचो ढीग आसलो आनी अशीच बायट दिल्या उपरांत तत्परतेन म्युन्सिपाल्टीन ते काडलेले. पण परत एकदा आसा तशें एरिया म्हाजे मागणे म्हणटात तशें हांगासर परत हो ढीग जायत चल्ला. हांव मागता म्युन्सिपाल्टी कडेन आमच्या किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी की हे जी घाण परत जी जाता आनी ताका लागून जे झाडार दुयेंस डेंग्यू मलेरिया फिलेरियाचे सारके जे डास पैदा जाता आनी परत एक हांगासर ही साथीचो रोग पसरून लोकांक एका भयानक अशा रोगाक सामोरे वयचें पडटलें. परत एकदां मागता की म्युन्सिपाल्टीन
परत हेचेर बारकायेन लक्ष घालून इमिजिएट अत्यंत तत्परतेने अशें हांगा लक्ष घालचें. ही घाण काडचीच, पण घाण काडल्या उपरांत परत एकदां हो परिसर नितळ उरचो आनी हांगा घाण जावची न्हू, जेणे करून हांगासर ते डास पैदा जावचे न्हू हेचेर लक्ष घालचें. आनी लोकांक जे हांगा बाजाराक जे लोक येतात किंवा हांगासर जे मार्केटा खातीर बाजार करपाचे जे लोक येवन हांगा वेपार करतात तांकां कसले रोग जावचो न्हू. आनी बिचोले परिसर आमचो स्वच्छ परिसर, स्वच्छ डिचोली चे जे आमचे बिचोलकारांचे ध्येय ते पूर्ण करचे अशें आमी मागता. दिवचलचे पालिका इमारतीचे फाटले वटेन आनी नुस्त्या मार्केटाक तेकून बाजाराक कुशीक जी मेकळी सुवात आसा ते मेकळे सुवातीचेर सद्या परतून आडसरांच्यो कट्ट्यो आनी हेर कोयराचो ढीग पडिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो पळयल्यो जाल्यार किमान 4 ते 5 ट्रकभर आडसरांच्या कट्ट्यांचो कोयर जातलो असो अदमास आसा. फाटल्या वर्सा लेगीत ह्याच वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे प्रकार वाडिल्ले. पावसा पयलीं म्हळ्यार फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यांत तर ह्या वाठारांत प्रचंड प्रमाणांत आडसरांच्यो कट्ट्यो आनी हेर कोयर साचिल्लो. उपरांत गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हे समस्येचेर उजवाड घालतकीच पालिकेक खडबडून जाग आयिल्ली. पालिकेन बेगोबेग पावलां उखलून ह्या वाठारांत ज्यो आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्यो त्यो काडून वाठार एकदम चकाचक केल्लो. ताचे उपरांत ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे प्रकार बंद जाल्ले. आतां बाजारांत जे आडसरां विकतात त्या विक्रेत्यांनी परत एक फावट ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे चालू केल्ले आसा. सद्या हे मेकळे सुवातीत प्रचंड प्रमाणांत आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्याचे दिसून येता. ह्या आडसरांच्या कट्ट्यांक लागून जळारां लेगीत वाडिल्लीं आसात. ह्या कट्ट्यांक लागून एखाद्या वेळार भिरांकूळ दुयेंसां लेगीत पातळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. तसो भंय लेगीत बाजारांतले हेर विक्रेते आनी लोक उक्तायतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पुराय देशात 24 ते 27 जानेवारी अशे 4 दीस सगळ्यो बँक्यो बंद आसतल्यो. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनाचो 1 दिसाचो देशभरात संप आसा. म्हयन्याचे फक्त 2 शेनवार जे आशिल्ले ते सोडून म्हयन्याचे सगळे शेनवार बँके खातीर सुटी जाहीर करची अशी मागणी लावन धरून हो बंद जाहीर केल्ल्याचें कळटा. सप्तकी सुटी तशेंच प्रजासत्ताक दिसाची सुटी आशिल्ल्यान बँक्यो 4 दीस बंद आसतल्यो. निमण्या वेळार गैरसोय टाळपा खातीर लोकांनी आपली बँकींग कामां आदींच पुराय करची असो संदेश दिलेलो आसा. भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे 30 आणि 31 जानेवारीक गोंय दौऱ्याचेर येतले. ह्या 2 दिसांत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक ते मार्गदर्शन करतले. तशेंच तांची आमदार आनी मंत्र्यां वांगडा बसका लेगीत जातली. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुके विशीं ते पक्षाक कानमंत्र दितले अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळटा. सांगे नगरपालिकेत स्वच्छ भारत ही मोहीम पुरायपणान अयशस्वी थारिल्ली आसा. सांगे नगरपालिकेच्या इमारतींतली भौशीक शौचालयां जी आसात ती सारकी तेंची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान ती सामकी थंय घाण पसरिल्ली आसा असो धक्को दिवपी गजाल थंय उक्ताडार आयिल्ली आसा. त्याच बरोबर ह्या वाठारांत शिशु वाटिका लेगीत आसा. तशेंच लागसर खाजगी शाळा लेगीत आसा. ह्या दुशीत वातावरणाक लागून भुरग्यांचेर भलायकेचेर तांचो परिणाम जावपाक शकता. ह्या प्रकरणात लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
सांगे नगरपालिकेत इमारतीतले भौशीक शौचालय म्हळ्यार काळजाक पीळ घालपाची गजाल जाल्या, पण सध्या हांगा फक्त पुरुषपणाचो राजवट जाल्लो आसा. देखरेखीच्या उणावाक लागून ह्या शौचालयाची परिस्थिती खूप वायट जाल्या आणि पुराय वाठारात घाणयाळो वास पाताळ्या. काळजाक धक्को दिवपी गजाल म्हळ्यार त्याच इमारतीत शिशुवाटिका आसा, तसेच लागसार खासगी शाळा आसा. गरज नासतना ही सान भुरग्यां ह्या परिस्थितीक बळी पडल्या. इतलेंच न्हय, थळाव्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण परत कागाळ करून लेगीत कंत्राटदार त्याच्या कडेन दुर्लक्ष करता. कंत्राटदाराच्या या दुर्लक्षाक लागून विद्यार्थ्यांच्या भलायकेचो खेळ चलता असे आरोप थळाव्यांनी केला. आता सांगे नगरपालिका प्रशासन या कंत्राटदाराचेर कारवाई करून हे शौचालय नितळ करतले काय ना होच प्रश्न सांगेच्या थळाव्यांनी उपरासला. हांगा पळय कोण आसा तेजे मॅनेज करपी कोण आसा पळय ते कोणूच ना. हांगा लोक येता वयता लोक आपल्या भशेन, पूण ती बुरशी जाल्या. कोणी येता कोणी वयता कितें हें करून, पूण ती बुरशी जाल्या. बुरशी जावपाक कारण कितें, हांगा कोणी मेंटेन करपाक कोणी आसूं जाय आसलो न्हू. आतां मेंटेन करपाक कोण ना. आतां तूं हांगा पळय हे बोर्ड मारले कडेन आसा, आनी मेंटेन बाय सुलभ इंटरनॅशनल हे सोशल सर्वीस हें म्हणून सांगलां ऑर्गनायजेशन. म्हणजे हें खंयचें ऑर्गनायजेशन आनी तेजेर ऑर्गनायजेशन बरयलां, टायमींग बरयलां 4 to 10 कितें अंडर मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील एजंडर म्हणून बरयलां. पूण एजंडर आतां थंय कोणूच ना कितें, पूण हेजेर कोणूच ना. हेजेर लक्ष कोणें घालपाचें. आनी खास करून ही सांगे म्युनिसिपालिटीच्या पोंदां आसा म्हणटकीर हे म्युनिसिपालिटीन हेजेर लक्ष घालपाक जाय आसलें न्हू. हो कॉन्ट्रॅक्टर बाबा खंय कितें बाबा तुमी कितें टेंडर दिला काय ना हेंय कळपाक जाय. आतां कॉन्ट्रॅक्टराक फोन केल्यार कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा ना आसा, विचारता, हें करता तें करता म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर सांगता. म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा, त्या कॉन्ट्रॅक्टराक म्युनिसिपालिटीन सगळे आनी हें करून मिटींग घेवन कितें हें करून ताका आपोवपा जाय आनी मिटींग घेवपा जाय तेजे कडेन हें कितें म्हणून, आनी ताका कितें म्हणटा विचारूं जाय. म्युनिसिपालिटीन कांय लक्ष घातलें ना. म्हणटा हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता कितें तुमी त्या कॉन्ट्रॅक्टर हो पळय जो कोण आसा हो कॉन्ट्रॅक्टर कितें ताका आपया आनी ताका कितें म्हणटा विचारा कशें कितें हें तें म्हणून. म्हणटा हें बुरशीपण अशें कोता येता. आतां दुसरी म्हणल्यार हांगा पळय हें बुरशीपण आनी उदक सांठोवन उरलें, माती गोबर हें कितें जालें कितें तितून डेंगू मलेरिया कितें पूण जावपाक शकता कितें. आनी नियर बाय हांगा कशें आहा 2 इश्कॉल आसा, एक सायडीन एक इश्कॉल आहा, थंय इश्कॉला भुरगीं आहा यो वच करता. आनी हेच बिल्डिंगे फाटल्यान एक ल्हान भुरग्यांक शिशुवाटिका आसा. म्हणटा ही हळशीक हे शिशुवाटिका भुरगीं ल्हान भुरगीं आसा, मागीर ती इश्कॉला भुरगीं आहा, तांकां कितें हें दुयेंस जाल्यार जबाबदार कोण. म्हणटा हेजेर हें प्रशासनान हेजेर लक्ष घालपा जाय. आनी हें कितें म्हणटा हें कॉन्ट्रॅक्ट हें आसा म्हणटकीर कॉन्ट्रॅक्ट डिलॉस जालो ना. म्हणटा हेका हाडून चवकशी करपा जाय आनी हे सांगे म्युनिसिपालिटीन हेजेर जास्तीत लक्ष घालून हें ताका हाडून कितें म्हणटा निवळ करपाचें कितें तेजेर निर्णय घेवपा जाय. ही आमची सांगे म्युनिसिपालिटी कडेन मागणी. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्ळे गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें, ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही
आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज.